मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। फिर यादें मिटाने को, फिर यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। आम्ही सोरो पिऊ जाय केन्ना सोऱ्याक आमकां पिऊ दिवन येलो सावकार लोकां लटमोड काय पाप लागना पण गरीबाक मात्र त्रास जाला जाले टायमारी फुल बॉटल खाली करता ताकद म्हाका साईन पिंडा कोण या पुरा गावात फेमस जाला हांव साईन तू हिंग आसा तुका हरेक बरा सोदलो फोन पळयला स्विच ऑफ अरे अस्कन पिनाका आमकां भरपूर काम करचें आसा कितें सांगचो तें सांगून सोड पूण ते कशें निकाल जावचे ते हांव पळयता सध्या ह्या वेदांताले 3 शत्रू एक ते घमंडी अनुष्का सगळ्या मुखार म्हाका अपमान कशें केले दुसरी तो नालायक आदित्य विनाकारण म्हाका मेळिल्ली सुवर्ण संधी धुळाक मेळयली दुसरी तो शिवराम आरामखोर म्हाका धमकी दिवन गेला की खंयच्या बायले चलयेर वाटे गेल्यार म्हाका ठार उडयत म्हूण सांगलो वयल्यान मागेल पप्पा सांगून गेला की म्हाका समापुती शिकय म्हूण ना जाल्यार हो गांव सोन वयत पडटा म्हणून गे ह्या म्हाताऱ्यान अशें म्हण तुका ह्या गांवा पयर घालूंक हो गांव तेगेल कितें पाल कळे अशें तो शिवराम समजता आनी तेमी ह्या गांवचे श्रीमंत लोक त्या पैशा बळाचेर अनुष्का नासता उलटा असो पण तेका त्या आदित्यालो असला आदित्या खूप पळयला त्या सायेला मूय चिडीला भाशेन उडत राव पट्टीशील हा पडला बरो आता सैर कसले चाल चलत कोण तूं पळयतेत राव जर तर तिघ जाणांक तडपडून मारना मागीर नांवच सांगनाका शाबाश आज तू मागेलो खरो पार्टनर तुजेर म्हाका पुरा विश्वास आसा दोस्त सोऱ्याची काळजी अजिबात करनाका सकाळी दनपारी आणि सांजे डिनर टायमाची सोरो हात तुगेल घर पावयता मागेले अपमानाचे भरपाई करूंकूच जाय जाल्यार म्हाका म्हारा शांतीनास येल शांतीनास आज हांव सायेर कसली चाल चलयत म्हूण तूं पळयता त्या आदित्यान पाय मोड तेगेल हातात खोपडी दिता खोपडी मागीर दोस्ता काडून गेल्यार ते कित जात म्हूण कळना त्या नालायकाक हेकाच म्हणटात मास्टर माइंड नेमका जिवंत असतना मनाची यातना भोगू लाया दोस्त पण दोस्त म्हाका एक 10 लाख रुपये जाय आशिल्ले 10 कित्याक 15 लाख रुपये दिता पैशाची अजिबात काळजी करनाका पण म्हाका मागीर वाट मोकळी जावूं जाय Don't worry, my friend.
तुगेर काम जाल्ल्या भितरच पयस मात्र याद उर हा बरें येता हांव अनुष्का आदित्य आणि त्या म्हाताऱ्या शिवरामाक फोन कर तू बसतलो जैलास त्या बेल फाचल पडते आणि हांव जातलो ह्या गावचो किंग वेदांत वेदांत ह्या वेदांतान पाहिजे तुमकडे सायलेंट ना जाल्यार हो वेदांत जाता वायलेंट अनुष्का आज म्हाका अचानक कितें आपले गो इतलें अर्जंट कसं काम आसा म्हाजे कडेन आधी ते कितका म्हणल्यार हांव तुका त्या केन्ना मागे लक्षात येयल्ले खरें सांगू तुका अनुष्का हांव एक गरीब मनुश तुगेले पप्पी एक श्रीमंत ग्रस्त एकोलती एक लाडली तूं आनी मुगो तुजे कडेन उलय सुद्दां लागीत ना म्हणली गेली 4 वर्सां फुडें आमी एकच क्लासात शिकते आशिल्ले तूं अभ्यासात एकदम हुशार आणि हांव पळयल्या ढग तेन्ना हांवें तुजे कडेन उलयत कितले प्रयत्न केले जाल्यार एक फावटी बी तूं म्हजे कडेन थिन्न पळयलें ना अनुष्का गरीब कितली की हुशार उरल तरी पैशा फुडें आनी परिस्थिती फुडें त्या फाटीत चड पडटा गो अनुष्का म्हाका बी तुजे कडेन खूब उलय अशें दिसतालें जाल्यार हांवें तुका प्रपोज केला आनी हांव गरीब म्हूण तुवें म्हाका अपमान केला हें आदीक केन्नाच सहन जायनाशिल्लो हे अनुष्का तसले न्ही आधी गरीब श्रीमंत हो भेदभाव म्हागे मनात केन्नाच ना त्या दिवस तूं अचानक धांवन येत जाल्यार तो वेदांत म्हाका बरबाद करून उडयत नाशिल्लो आनी आज तुका हांव जिवंत पळोवंक मेळनाशिल्लें आज हांव जिवंत आसा फक्त तुजे फाल्यां खातीर म्हागेलें फुडलें जिवन तुका अर्पण करचो निश्चय केलाय म्हागेलें जिवन तुका अर्पण म्हणल्यार तें कितें काय म्हणलां तूं सांगून कळना म्हाका हांवें तुजे बरोबर लग्न जावचो निर्णय केला हेक तुगेलो विरोध असल्यार तूं आतां स्पश्ट सांग म्हागेलो विरोध केन्नाच ना गो पिश्या पण हांव एक गरीब तूं एक श्रीमंत आनी चली आसा म्हाका तुगे पप्पा दितालेशें दिसता तुका ही अशक्य गोश्ट आसा अनुष्का अशक्य गोश्ट आसा शक्की गोष्ट ती केन्ना अशक्य दाखोवची पडटा आदी म्हगे पप्पाक हांव समजयता हे तुजे बरोबर म्हागे फर्स्ट लवाची आनी फर्स्ट लवाची म्हत्व खंयच्या बी प्रेमाक उरना तुजी सारकी सुशील सुंदर चली जन्मासाठी मेळटा म्हणल्यार हांव खरो नशिबान आसा गो अनुष्का हय मरे या फुडें कोणाला कितलो बी विरोध उरले तरी हे अनुष्का फक्त तुगेले खातीर आय लव यू आदी आय लव you.
मागेल्या स्वप्नाची गो तू गेली है खुशी मागेल्या जीवनाची गो टाइम झालं वच्चे आम्ही बरं ऐकलंय अबे आता तुला असं डेली तकली अडचिता पण लग्नापर्यंत तुमका असं कोण अडचिता रे सांगा पडे या लग्नापर्यंत उसळणार अशकन किती सांगलं काय ना तकली अडचत आणि गळ अडचिता हा ओळखल ना तुम्ही माका तू हाव गीत म्हण केला हा तू त्यांची बातमी ना हा किती 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 खोड सांगता भिना दसमण घेऊन मागे सैनिक येताना 10 लोक घेऊन येईल आणि आपण बहुत अशी मध्ये बसलो याद ना आणि लग्न येताना 500 लोक घेऊन येलो माका पण किती डेअरिंग एकट्या आला नाकी म्हण घेऊन अगं असा तस तू किती एक केला 4 लोक केली दिसता बरे वेळा तू माका तू एक कावळा आणि तो एक सावळा नाकी झाले किती उलयतात बायला खूप बडा चढून गेला रे लास्ट असेच जाऊत ते तू घबराव रे तू माका जास्त शाणेपण सांगला का 2 तड मालूंड मारे तू माग चढायचो आणि हाव नसेल त्याने हे काका चढायचो हा बाय दुसरा मला असताना चढायच्या वतना का दुसरा बडच जण घेणार पण सांगता आणि पिगेल बायला चढले पिगेल हड्ड्यावर बसून ते बडेल ते ना ते दिवस गेले कोणा सांगते सांगू कोणा गो सांगता असेल दुकानी देपो ते घोडा देपो बरी असा थोडी मोठी जादू करता जादू मोठी कर तू मरे मागीर ते तारा आसा न्ही ते घडव ते खंयच्या मरे हांव भरपूर काम करून घेता ते म्हाका खंयच्यान दिन पसून करून घेता ऐकेल का ना वरात नको मला कित्याक अरे आता वजनात खूप दिवस जात मरे हाडीत बी असे रे बाटली वाटली पोटली तूक म्हण कितकी देवतात रे नाण्या एक पाटी जादू मोडी म्हणटा एक पाटी पोटली गाव म्हणटा हय पोटली तुझे बापान कुठे असा या कावड्याकडे उलयते रावला मागेल बीपी ऑन मग मनी कॉल होत पडटले गेले बरे त्या नाण्याच्या भोग बी चालला मग एकटाच बटबटे गेला हा तू मासे सांगू का चावडीची मिळून येतात तू 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 तारा टाकून बुडन मारा किती म्हणतात अय्यो स्वामी मर्कट ನೀವು ವೆಂಕಟ ವೆಂಕಟ ते मोर रे तुगे ती सुंक ती सर्वे खय पावले खय पावके म्हण देव ಹಿಂಗಟ सोडचे ನೀವು हा इन्व्हेस्टमेंट कंपनी मिळला पैसे घालणं पैसे करते तुमका एक सूपर ऑफर आला किती अरे पापिष्टा हा लग्न जाऊन गेले 10 वर्ष झाली का नाही पण त्याला केवढे फिकर असा
आणि ह्या वयाला कसलं ऑफर हाडरे तू म्हाका की म्हण घ्या तुम्ही कितले कॉमेडी उलयतात अय्यो स्वामी तसले ऑफर न्ही हो तुम्ही 10 लाख रुपये घातला र हा 6 महिन्या भितर 20 लाख जातात हो एक सुपर स्कीम असा तुम्ही लखपती जाता लखपती खरे ह्या गरीबपणात दिवस काणगे म्हाका खूप कंटाळ आयला दसमण देवान माझ्याकडे ध्यान दिलं सगळं हे बऱ्या दिवस आता आयले उरतले अय्यो तारा कसलो विचार करतात तुम्ही काय ना पण माझ्याकडे आता तुटा मध्ये तिथले पैसे ना आले काही पण आणगेल केवडल मध्ये पॅन्ट आणि शर्ट काहीतरी फपुडल्या मध्ये 10,000 रुपये मिळत हा माझ्या नंदीन शेवट्यानं माझ्याकडे 25 तोल भांगर दवर दिले असा ते भांगर अडवा दवर घेऊन पैसे काढले अबे तू काही धावून बी वच्ची ना मरे माका भय दिसता तुम्ही अजिबात भिनाका अभिवृद्धी जीवन हो पुरा ही हिंदी भितर असा तुम्ही आता लखपती झालं म्हणून समजूया खरे तू तेव्हा तुम्ही कितलं बरं आहे म्हणे सांग अय्यो स्वामी तसला हाव जितेंद्र आणि तू श्रीदेवी आपण धर्मेंद्र आणि हेमा मालिनी हो पळयला रे जितेंद्र आणि श्रीदेवी म्हणता आणि कोण माका कितकित म्हणता हे देवा मात्र खबर अय्यो तारा या खुशीत हा एक टणटणाटण करूया मी ओके बाय झाले आणि किती फाटी मुखार करते कंटन सुरू करूया देवान दिलो चांद